Guidance Mark A28. Sorves pora chamana, nove gidrosun gaya, amchikatiro sorya, tahane korunda koina. Sorves pora chamana, Sondosan hegit gaita, Sorves pora chamana, Sondosan hegit gaita. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बापा भयणीनो, जितले फावटी जेजू उलयतालो तेन्ना जेजू अधिकारांत उलयतालो आनी हो अधिकार ताचो बापान दिल्लो आनी ताचो खूद अधिकार. आनी ह्या अधिकारान तो देंवचाराची पदवी पर्यान मोडटालो. आमी त्याच जेजूची फाटलाव धरा आनी ताचो अधिकार आमच्या जिवितांत आमी घेवन फुडें वचूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. तर काल्तिकायेन आमी जेजूचीच म्हणून ओळखून घेवन तो आमकां शिकयता, तो आमकां शिडकायता तें मानून घेवन आमचें जिवीत मांडूंक आमकां आदारान करपा मागुया. आयचे मीस भेटयता जेनिफर मॅन्डीस, ताच्या देसवा पासत मागुया. मागूंक लायता तें आपलो पार्थ बरे भाशेन जावंक. तेच बरोबर स्टेफी मॅन्डीस आपलो जल्माचो दीस पाळटा. वेलेन्सिया डायस आपल्या जल्माचो दीस पाळटा. तांचेरूय देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी तशेंच आमी मागता आना रेजिना कातरिना डिसोजा, तिच्या आत्म्या पासत देवान तिची काकुलत करून सासणेक सूख तिका दिवंक मागुया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपळगा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटान बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. देवाचो भाग्य सदांचाच वार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, अशे खातीर आमच्या सर्वस्व लागीं विनंती करात मागता. सरपदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाल बापा, सर सोपून देणी तुजे तावनूक जातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय तीं सगळीं बरीं देणी बसून वाडय. तीं जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणानो, आत्मो सोगोटाचो थाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गोठ फकत मनशा भितर आसा
तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्यात ती देणी जाणा जावं आमी देवा थंय येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ती शिकोवन दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्यान तांव येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो त्या वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याच्या वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ वळखनात कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटूच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान वळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जाय. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. अशीं सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिळगेची पिळगेक तुजी राजपदवी तोंपता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. सकला पडलोल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुल्मांक जुलम्यान चोपक्यांतली ती नीट उबी करता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले परचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भोयमा तुका सोमिया. जेजू गालिलियांतल्या काफरनाव नोगरांत देंवून गेलो आनी सोणवारा दिसा लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलेले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजरेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म दी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मदेकोत ताका दोन्नीर आपटून पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं,
कसलें उतर हें अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. Pavopodino, दोग मनीस आसले. एकलो देवाचेर भावार्थ दवरपी आनी दुसरो देवूच ना म्हणपी. देवाचेर भावार्थ दवरपी म्हणूंक लागलो, तुका पुरावो करूंक म्हाका चड वेळ लागना, कित्याक हांव देवाचेर स्वत मानता. पूण देवाचेर स्वत मानिना तसलो मनीस तो म्हणूंक लागलो, थोडो काळ म्हाका दी आनी हांव तुका पुरावो करून दाखयतां की देव नाच म्हणून. आनी अशी तांच्या दोगांचें मोदें ही भासाभास जाल्या उपरांत देव ना म्हणपी हो मनीस पवित्र पुस्तक वाचूंक लागलो. कसलीं ना कसलीं पोतां तर आसा जाल्यार ती काडूंक लागलो. उपरांत ओत्मीक पुस्तकां स्पिरिच्युअल रिडिंग्स करूंक लागलो. आनी देव ना म्हूण पुरावो करूंक सोदतालो तेन्ना हें करून वाचतालो तेन्ना ताका देव आसा म्हूण अदीक पुरावे मेळूंक लागले. आनी हाका लागून देवाचें उतरूच ताका एक कोवेट तयारी भाशेन करता. आनी हो मनीस देव ना म्हणपी देवाक वळखूंक पावता. आवडीनो, आयच्या वाचपान आमी पळयता जेजू मेळो देवचार बशिल्ल्या एका मनशाक देवस्थानांतलो बरो करता. आनी हो देवचार पर्यान जेजूक वळखूंक पावलो. जे भाशेन हो देव ना म्हणपी मनीस देवाच्या उतरांतल्यान जेजूक वळखूंक पावलो, तेच भाशेन हो देवचार पर्यान तूं नाजारेचो जेजू अशें म्हणटा. आनी आमचें कोणें कसलें काम तुका आसा, बसून करूंक आमचो आयलाय. देवचार पर्यान जेजूची पदवी ओळखून घेता. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं म्हणटा. म्हणटच देवचार पर्यान जेजूक ओळखूंक पावता. आयज जायतो लोक जेजूक ओळखूंक पावूंक ना. वो पावलाय जाल्यार तांची फकत जें कितें ती ल्हान आसतना दोतोरनी शिकलेले तितलीच तांची ओळख जेजूची उरल्या. वाडटच आपणाच वस्तोंगी देव ओळखूंक पावूंक ना. देवचार पर्यान देवाक ओळखूंक पावलो अशें जाल्यार आमी ह्या देवाक ओळखूंक गरज. आमचे जेजूची आमकां कितली ओळख आसा. तशेंच वते बाबडीनो, जेजू ह्या मनशाक म्हणटा, ओ ताचेर बसलेल्या देवचाराक म्हणटा, ओ गो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. म्हणटच जेजूची पदवी ह्या इवल स्पिरीट तांचेरूय आसा. कांय फावटी असल्यो इवल टेंडन्सीस म्हणटा आमी आमचेच भितर आसा. ओ हे वायट आमचेच भितर आसा. ह्या वायटाचेर जेजूक पदवी आसा म्हणून ओळखून घेवन हें वायट आमी भायर काडूंक जायत घडये कुंसाराच्या सक्रामेंतान हो घडये जायत आमच्याच मनांत आसा. आमी गर्विश्ट जाता, म्हज्या लागीं सगळें घडटा, म्हजे वयर आनी कोणूच ना असलें धोरण आसा जाल्यार जेजूक सगळ्या हाचेर पदवी आसा हें ओळखून घेवन. तिसरे सदे बाबडो, ह्या दिसांनी आमी जाणा लोक कश्टावता. हे पिडेकूय जेजूक पदवी आसा. ह्यूय पदवी जेजूची वापरून ही पिडा पयसूय कर म्हणून आमी मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता. आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालेंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सस्नाच्या सस्नाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा पडिंदो मोशान तुमचें बलिदान सर बलिदान बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र चोवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्रान आनी सासणाच्या देवा, सर्व कड्यान सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचडी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंचडी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावस, नव्यानी सासणेक कोरानाचें रगत. पातकांचें बोगसोडें मेडशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबळताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुजें न्याय आमी पातळटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिरेतनेरी आमच्या गवडी बापा, ह्या सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबापणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ फुडेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेन दोन दुतान सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय संवसार येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसार जावं. आमचो दिसपतो रायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातळां मागोस आनी आमकां कारणांक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वातरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोन्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां धादोशी केलें. मोग वाडोवन दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सायबीन मायचे नव्यान करता हांव तेन्ना आमचीच इंतेसां हे वेळार फुडें घालुया. आयज आमी मागता जेनिफर मेंडीस हाचो पार्थ बरो जावं. स्टेफी मेंडीस आपलो जल्म दीस मनयता. वेलेन्सिया डायस आपलो जल्म दीस मनयता. तांचेर आशिर्वाद मागता. आना रेजिना तिच्या आत्म्याक काकलूत मागता. आनीकूय आमचीं इंतेसां आसा ती ह्या वेळार सायबीन माय मुखार दवरुया. कोणाकूय तर आमी आस्वासन दिलां तुमचे पासत आमी मागतले हांव म्हणून तांचो उगडास करुया आनी तांचे पासतूय मागुया. प्रार्थुया. नोमान मोगाची माई, पवित्र जिविताचो तूं आमचो नमुनो. संवसारांतल्या संतोसाक पाट वळून तुवें तुकाच देवाक भेटयली आनी तेंपलांत मागणें करून तुजे दीस जाल्ले. पूण आमी बातिजमा वरवीं देवाक भेटल्या आनी आमच्या बातिजमा दिसा दिल्ले बसावणेक विस्वाशी रावूंक नात. जायते पावटी आमी चुकल्या आनी अविस्वाशी भुरगीं कशीं वागल्या. आमी संवसारी कोसपायांक भुरल्या. आमच्या पातकां वरवीं आमी आमच्या सोडवणदाराक अपमान केला. निश्कळूंक माये, आमकां पातक्यांक देवाची काकलूत हाडलेली. आमी सर्व आमच्या पातकांची दूख दवरता आनी तुजे मजतीन देवाची दया आनी बोगसणें मागता. तुजें मोगाळ आत आमकां उगड. हे तरेन आमी क्रिस्ताचें जिवें उदक तुज्या गोपांत पिवंक पावूं. आमेन. तुमी शेवटाचें गीत गावया. T56. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोरणी ही सांती